टू जनरेट द रेव्हेन्यू वॉट ॲक्शन यू वॉन्ट टू टेक. जे रिपेअर ऑफ हाऊस म्हणून आसता पळय, नाव रिपेअर ऑफ हाऊस थंय स्लॅब घालता. रिपेअर लायसन्स घेऊन लोक घरा बांधता. दिस इज अ कॉमन प्रॅक्टीस एक्च्युअली हॅपनिंग आणि आम्ही सगळे जाण जाणा. हांव हावजा कडेन इचारता, मान्य सुदीन धावलीकारा इचारता, तुका ती डेमॉलिश केल्ली जाय, एक्शन इनिशिएट केल्ले जाय, वा खंयचे मेंबर हांव इचारता, सगळे ना म्हणटले. हेच सभागृहान डिसिजन घेयल्ले नो हाऊस टॅक्स आणि रेव्हेन्यू सारको ड्रॉप जावन पंचायत अक्षरशः सफर जाले. आज परिस्थिती अशें जाला, तांकां एक संवय कशी पडली, आमी फारीक करपाचें ना म्हणून लोक इतले पयशे मोडटा बाकीचे कामां, पूण एक सादो हाऊस टॅक्स हार्वी करना. इनफॅक्ट हांवें ऑलरेडी म्हाज्या ऑफिसरांक कामां लायिल्ले आसा. हाऊस टॅक्स आमी रिकवरी जी ड्यू आसा पंचायती ती रिकवरी जावपा जाय, नंबर 1. नंबर 2 रेट्स इन्क्रीज जावपा जाय. नंबर 3 मान्य आमचे बाब सुदीन धवलीकर सांगता तशें अकॉर्डिंग टू द एरिया वॉट दे हॅव बिल्ड न्यू, अकॉर्डिंग टू द सायज ऑफ द हाऊस, एक सादे घर नोड्यांचे आसले ते तरी बंगलो जाला, डेफिनेटली ही हॅज टू पे मोर टॅक्स. हांव एक कित्याक उलयतां, कारण रिपेअर ऑफ हाऊस एक तर 500 रुपये घेवन दिता आनी ते घालता स्लॅब. प्रश्न तो ना, घालपाचो प्रश्न ना, कारण घालचोच सगळ्यांनी मानचें, पूण त्याच बरोबर पंचायती कितें तरी रेव्हेन्यू मेळपाक जाय. सो तुमी जो पर स्क्वेअर मिटर स्लॅब बी अशें कोण घालता ताजेर कितें करतले काय कितें, मोडपाचो प्रश्न ना हांगा. तुमचें सजेशन बरें आसा, हांव ती सूचना ती तुवें फाल्यां डिमांडार उलयल्या जाताली, पूण हांव तरी आसतना सांगपाक सोदतां, जे स्लॅबाची घरां आहात इन विलेज पंचायत एरिया आमी तांकां जास्त टॅक्स लायतले, हें हांव तांकां सांगपाक सोदतां.